मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन मदींच आमदारकीचो राजिनामो दिल्ल्यान मांद्रे मतदारसंघात पोटवेंचणूक जावपाची आसा. वेंचणूक आयोगान अजून वेंचणुकेची तारीख जाहीर केल्ली ना, पूण आमदारकी सोडल्यार 6 म्हयने जायत आयल्यात. वेंचणूक केन्नाय जाहीर जावपाक शकता. ह्या भंयान मांद्रे मतदारसंघात उमेदवारांनी प्रचाराक सुरवात केल्या. आमदारकी सोडिल्लो दयानंद सोपटेन कार्यकर्त्यांक घेवन प्रचाराची सुरवात केली. एक प्रचाराचो नारळ म्हणजे ग्रामदैवत श्री भगवती चरणी दवरलेलो आसा आनी आयच्यान खऱ्या अर्थान ह्या प्रचाराची आमी सगळे म्हाका दिसता आमचे 9 पंचायतींतले जे सरपंच, उपसरपंच, पंच मेंबर आहात, त्याच बरोबर 9 पंचायतीतले प्रमुख कार्यकर्ते जे आसात बरोबर म्हज्या, ह्या सगळ्याच्या साक्षीन सगळ्यांनी देवा कडेन, आमचे देवी कडेन शरण येवन आज मनान ठरयला की मांद्रे मतदारसंघान आयज पासून खऱ्या अर्थान गांवांनी म्हणजे प्रत्येक 46 बुथाचेर प्रचाराची सुरवात करप. आज पर्यंत जरी प्रत्यक्ष जरी दिसलें ना, अप्रत्यक्ष रित्या 80% भारतीय जनता पक्षाचे पयलींचे जे मंडळ समितीचे कार्यकर्ते हे म्हाजे बरोबर आसात. खंय तरी पक्षाची पक्षश्रेश्ठींची खंय तरी एक जबाबदारी आसा, ती खंय तरी एक पार पडपाची आसा. कालांतरान ती जातली, कारण ती जबाबदारी तेंची आसा. पण ज्या पद्दतीन प्रयत्न चलतात पक्षश्रेश्ठींचे, आज ना फाल्यां केन्ना तरी ते जातले, घडून हाडटले. उरलेले 20% तुमकां मार्क दिवचे ना, तशें म्हणिना हांव. आज पर्यंत म्हटले तेतूंतले 80% ऑलरेडी म्हाजे बरोबर आसात, अप्रोचान आसात, कॉन्टॅक्टान आसात, म्हाजे खातीर कामय तेंच्यांनी सुरू केलें. उरलेले 20% जे आसात, हे उरलेले 20% खंय तरी सिनियर मोस्ट कार्यकर्ते आसल्या कारणान खंय तरी तेंचो मान जो आसता, जो दयानंद सोपटे दिवं शकना, पण पक्षाचे श्रेश्ठी जे आहात हे तेंचे नक्कीच दितले हाचे खातीर रावल्ले आसा. आनी एक भारतीय जनता पक्ष एक असो पक्ष आसा जो व्यक्तीपेक्षा पक्ष श्रेष्ठ मानपी कार्यकर्ते आसतात. आज खूब फडे आयकून दिता पार्टी सिंबॉल म्हणजे पार्टी फर्स्ट आनी मागीर कितें म्हणटा ते कॅन्डिडेट. म्हणजे उमेदवारा भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हे पक्षाक चड मान दितात, पक्षा खातीर वावरतात. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि या भागाचे पयलींचे म्हणजे सामके अध्यक्ष पार्टीचे, सो ते आयज तुमच्या बरोबर दिसना. हे बघा, प्रमुख कार्यकर्ते आणि नेते, आता पार्सेकर सर हे पक्षाचे नेते आहात, लिडर आसात आणि साहजिकच ते पयले फळीतले नेते पक्षाचे आसात, ज्यांच्यांनी 2 फावटी पक्षाचे अध्यक्षाची धुरा सांबाळटा आसतना ह्या गोंयची मुख्यमंत्री म्हणून धुरा सांबाळल्या. आणि सेकंड लायनींतल्या म्हाज्या सारक्या कार्यकर्त्याक जर तेचे बद्दल उलोवप हे म्हाका शोभना. जीत आरोलकारानय खूब दीस फाटीं आपल्या प्रचाराक सुरवात केली. सोपटेन प्रचाराक सुरवात केल्या उपरांत जीत आरोलकारान मंगळारा पत्रकार परिशद घेवन प्रचाराच्या दुसऱ्या पावंड्याची म्हायती दिली. आगरवाडे, चोपडे आनी केरी सगळे हे 3 पंचायती कंप्लीट केल्ले आसात. घराघरांनी भोंवन घराघरांनी जेन्ना आमी, म्हाका पयलीं अशें दिसतालें की प्रत्येक घरांनी वचून अपील करप आनी सांगप इलेक्शनाक उबो रावतना मतां मागप, ह्योच हेतू आसता म्हणून प्रत्येक घरान वचप आनी वोट मागप. पूण जेन्ना जेन्ना थोड्या गांवांनी, थोड्या वाड्यांनी जेन्ना भोंवतात तेन्ना अशी परिस्थिती थोड्यांची पळोवन अशें वायट दिसता की मतां खंयच्या तोंडान मागपाची. थोड्यांची परिस्थिती घर मोडला, घरांत रावपाक सारको जागो ना, थोड्यांक जॉब ना, थोडे जाणटे कितकेशेच प्रत्येक 2 घरां सोडलीं जाल्यार जाणटे सीक आसात, बेडीर पडलेले आहात, मेडिकल फॅसिलिटीज ना. सो हे विशय पळोवन म्हाका अशें दिसता आमी घरोघर जेन्ना प्रचार करतात तेन्ना प्रचार फक्त तेंचे समस्या आनी तेंचे प्रॉब्लेम कशे सॉल्व करपाचे ह्या विशयाचेर आमकां अभ्यास करपाची गरज आहा. आनी इतलें सांगूंक सोदता की आमचो जो मॅनिफेस्टो आसतलो, इलेक्शनाचो मॅनिफेस्टो आसतलो, तो हे प्रत्येक घरांनी आमी जेन्ना भोंवतात आनी तेंचे डिफिकल्टीज, तेंचे प्रॉब्लम्स, तेंचे जे इश्यूज आहात ते फुडें घेवन आमचो मॅनिफेस्टो तयार जातलो आनी आमी हेचेर तेंचे प्रॉब्लम्सांचेर फुडें सरतले. तशेंच थोड्या गांवांनी 1-2 मिटिंग्स घेतले, कॉर्नर मिटिंग्स, थंय बायलां स्वता झगडटात आमकां टॉयलेट्स ना म्हणून, आमकां टॉयलेट्स प्रोवायड करनात. सो अशी परिस्थिती जेन्ना आमी
गोंया बरें सुदारला सुदरोवंक सोदतात आनी हे ते अशे विशय काडटात आनी इतले पयसो कोट्यांनी पयसो सरकार आमकां बारीक जनते खातीर मोडटा. जर इतको पयसो मोडटा जाल्यार हे विशय हे बारीक विशय अजून पर्यंत कित्याक सिरियस घेवंक ना. म्हाका दिसता ह्यो प्रश्नाचें उत्तर फक्त जनता दिवंक शकता आनी मांद्रे मतदारसंघाचे मतदार दिवंक शकता. कित्याक म्हटल्यार जेन्ना हांव प्रत्येक घरान गेला तेन्ना म्हाका हसत सगळ्यांनी वेलकम केल्या आनी साकार दिल्या शिवाय तोंड गोड केल्या शिवाय म्हाका धाडूंक ना. सो हेचेर कळटा की लोकांक कितें जाय तें. उतार एकूच आमकां नवीन कितें जाय चेंज जाय हे शब्द तेंचे इतले. आनी जाणट्या लोकांक जेन्ना हांव वयता तेन्ना जाणट्या लोकांनी आपूण स्वताहून आशिर्वाद दिले देव बरें जावं आनी तुजे हे आहा ते इलेक्शनाक तूं निवडून येवं अशे आशिर्वाद म्हाका दितात ते. सो इतके म्हाका धादोशी करता, खुशी जाता. हे इलेक्शन माजी आमदार दयानंद सोपटे यांनी मांद्रे मतदारसंघाचेर लादले. तो रोष खंय तरी बंडखोरीच्या विरोधात मतदान जातलें आनी तितून तुमकां फायदो जातलो काय? म्हाका दिसता तेणी कालूच नाल आपल्या प्रचाराचो दवरला आनी सुरवात केल्या आनी थंय पळोवंक गेल्यार फोटवाचेर एकूय बीजेपीचो कार्यकर्तो एकूय दिसना म्हाका थंयसर. एज्युकेशन विथ स्पोर्ट्स वयतले तेन्ना स्पोर्ट्साक आमी भर दिवंक जाय आनी प्रत्येक म्हाजें इंटेन्शन इतलें दा आनी म्हाजें मॅनिफेस्टोय आसतलें की प्रत्येक गांवांत एक ग्रावंड आसूंक जाय इन्क्लुडींग अ जिम. ग्रावंडा वांगडा जिम जाय. एज अ स्पोर्ट्समॅन म्हाका खबर आहा जेन्ना खेळटात तेन्ना फिजिकल फिटनस इम्पॉर्टंट आसता आनी जिमान वचून फिटनस केलें जाल्यारूच ग्रावंडार ऑन फील्ड प्लेयर खेळूंक शकता. सो इम्पॉर्टंट सगळ्या पंचायतीन एक ग्रावंड आनी एक जिम आसूंकूच जाय. दयानंद सोपटेन आमदारकी सोडून गद्दारी केल्या ही तिडक काँग्रेसीक आसाच. काँग्रेस फाटीं रावपाकच शकना. काँग्रेसीच्यो सभा मांद्रे मतदारसंघात चालूच आसात. मात आजून उमेदवार कोण हो निर्णय आजून जालो ना. मात थंय काँग्रेसीचो बाबी बागकारान बेरेस्तारा पत्रकार परिशद घेतली आनी मांद्रे मतदारसंघातल्या परिस्थितीचेर उजवाड घालो. काँग्रेस पक्ष वेंचणुकेक तयार आसा. उमेदवार निश्चित जालो ना तरी पक्षाचें काम चालूच आसा आनी लोक सोपटेक ताची जागा दाखयतले अशें बाबी बागकारान सांगलें. तेन्ना लोकांक अशें दिसून येयलें की काँग्रेस पक्ष मांद्रेन दयानंद सोपटेन बरोबर व्हेलो असो तेणें लोकांची दिशाभूल केली. पूण वास्तुस्थिती तशी ना. तो गेल्या पासून मांद्रे मतदारसंघान जे कार्यकर्ते आसले हे कार्यकर्ते जागृत करपाचें काम आमी स्वता म्हाज्या सहकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाचे जे निश्ठावंत कार्यकर्ते आहात हेंच्यांनी आनी आमच्या पक्षांसून आदेश दिवन जे ऑब्जर्वर आसात हेंकां घेवन आमी घरान जाणट्यांक विचारवंतांक भुरग्यांक सगळ्यांक जागृत करपाचें काम केल्लें आसा आनी ती फेरी आमची कंप्लीट जाल्ली आसा. ती फेरी कंप्लीट जाल्या नंतर आमी आगरवाड्यासून स्टार्ट केल्ल्यो कॉर्नर मिटिंग्यो घेवपाक. आगरवाड्या कॉर्नर मिटींग घेतली, मांद्रे घेतली, पार्शा घेतली, केरी गांवांत घेतली, तुवे गांवांत घेतली, मोरजेन घेतली. प्रत्येक गांवांत आमकां एकदम बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. हे मिटिंगे घेतना आमचे अनुभवी अशे आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत कलप हे हाजीर आसताले. आदले मंत्री संगीता परब हे येताल्यो. हे सगळ्यांनी मेळून कार्यकर्त्यांक जागृत करपाचें काम केलें. आयज आमकां असो प्रतिसाद मेळटा की एक सगळ्या कार्यकर्त्यां भितर काँग्रेसच्या उत्साह निर्माण जाल्लो आसा.